काल शिवोले हांगासर एक हिट एंड रन केस जाल्ली आसा। अजीत सांगेलकर हो फोरवर्डचो हो त्याच्या नेबराची मर्सिडीज गाडी घेवन शिवोले हांगासर भोंवतालो। शिवोले एक बायल जोडीत फेर्नांडीस ही रातची 8 सुमार वॉकिंग करताली। हेणे अजितान त्या बायलेक हीट केली आनी हो स्पॉटा वयल्यान धांवलो आनी जी बायल आहा ती सिरियसली इंजर्ड जाल्ली। थंयच्या लोकांनी तिका पयले लागच्या हॉस्पिटलान दाखल केले। तिजे आजुनूय हॉस्पिटलान उपचार चालू आसात आनी ती सिरियसली इंजर्ड आहात। आनी काल जो जुडिजाची फॅमिली मेंबर्स आहा ती अंजून पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट दिली। अंजून पुलीस ह्या हेजेर इन्वेस्टिगेशन करताले आनी जो अजीत आहा ताका परवरी वचून अंजून पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो आसा आनी सद्या पर्यंत अजीत आनी मर्सिडीज कार आहा ती ताणें यूज केली ती सद्या पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी अंजून पुलीस ह्या हेजेर कारवाई करता। स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।